कला अकादमीचे काम फुडल्या 45 दिसां भितर पुराय जातले अशी नवी मुजत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिलेली आसा। कला अकादमीचे काम लागीं पुराय जाला, फकत तांत्रिक काम करपाचें उरलां अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। कला अकादमीची बऱ्यान बरी वास्तू गोंयच्या कलाकारांक दिवपाच्या हेतान कला अकादमीचें काम केलां अशें गोविंद गावडे म्हणटा। कला अकादमी ऑलरेडी आमचे फायनल स्टेजीचेर आमगेले पावला आसा। फक्त मेन मुख्य ऑडिटोरियम जो आसा ताचे साऊंड इन्स्टॉलेशन, साऊंड चालू आसा, एसीचें काम सुरू आसा, लेईंग ऑफ आमचे कॅमेराज, बाकी सगळ्यो ज्यो टेक्निकल ज्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्योच फक्त डीएमके एक बाकी सगळें काम कंप्लीट जाल्लें आसा। ब्लॅक बॉक्स काम जाल्लें आसा, ज्युरी रूम काम जाल्लें आसा, मुख्य ओपन ऑडिटोरियम जो आसा ताचें काम सुरू आसा। फक्त साऊंडाचो जो विशय जो आसा तोच उरिल्लो आसा आनी ताका थोडो टेक्निकल गोष्ट आसा। त्यो काही गोष्टी आसता पळय त्यो आमकां वेवस्थीत रित्या ताजो इको, ताजो मागीर एकॉस्टिक्स, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी लक्षांत घेवन तो आमकां करचे, ताका थोडोसो टायम लागता, हें आमी लक्षांत घेवपाची गरज आसा। पूण एकदां जाली न्ही तुमकां दिसतलें की बाबा खरोखरच आमी एक वेगळे कला अकादमी आज भितर सरले। जे म्हायती प्रमाणे आतां कालचो हांवें रिपोर्ट घेतिल्लो त्या प्रमाणे कमीत कमी आदीक आमकां 40 to 45 days सुमार लागतले अशें दिसता। कारण कशें आसा न्ही, आमी जो पर्यंत सिलींग आमी कवर करपाक शकना, जो पर्यंत आमचें सगळें टेस्टिंग जायसर, कळ्ळें न्ही, आनी टेस्टिंग जर आमी पयलूच जर तें आमी इन्स्टॉल केलें आनी पयलूच जर आमी सगळें हें जर जालें परत बाकीचो मातसो मायनर सुद्दां जर एरर जर आयलो जाल्यार आमकां टोटल रिमूव करचें पडटा। म्हणजे आमी परांत बीन आमी तशीच दवरलेली आसा। हें जाले नंतरूच काही गोष्टी आमी त्यो काय, बट म्हज्या म्हायती प्रमाणे बिईंग एज अ आर्टिस्ट आनी हे सगळे आर्टिस्ट जाल्यार कला अकादमी खुबशे जाण आज प्रतीक्षेन आसात। थोडोसो काळो घेवचो इतलें म्हजें सगळ्यांक एक मागणें आसा।